बागीपूण जुआंवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणूत, पूण आपल्या भावाचो द्वेष करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग कसो करतलो. खरें आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही: जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या बापायचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जोडून दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव तांच्या दोळ्या मुखार बोव मोलादीक. थांबो नासतना ताचे खातीर मागणें सोडयतलीं. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलीं. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसर तें तगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सोदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयड्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पवित्र आत्म्याचे बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्खे प्रांतांत गाजली. तो तांचे देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवे प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उस्तयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला.
गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराची कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडलां. आनी पुस्तक कोळून आनी ते सेवकाक कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेले सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलोलें हें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं मानकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. नियाळाक आदार, जेजू ह्या संवसारांत येवच्या आदीं प्रवाद्यांनी आदीं फुडें जेजू विशीं सांगून दवरलोलें आनी हाकाच लागून जेजू आपले संवय प्रमाणें देवस्थानांत वेता आनी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी प्रमाणें इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक काडून वाचून जातोच अशें सांगूंक सुरवात करता. हें शास्त्र लेखीत आयज तुमच्या कानार पडटनाच पाळोवन आयलें. मुनगे प्रवाद्यांचे बाकीत आपणांतल्यान पूर्ण जालें अशें सांगता. देवान आमचो सगळ्यांचो मोग केलो, पूण आमी देवाचो मोग अणभवचे सुवातेर संवसारी राटवलनी घुस्पलेलीं आसात आनी ह्या संवसारी वंडवण्याचेर फकत भावाटा वरवीं आमच्यान जोयत व्हरूंक जाता. अशें जुवांवचे चिटीन आमकां मेळटा. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परत नदर दिवंक बापान फकत आपल्या पुताक अभिशेक करूंक ना, पूण तुका आनी म्हाका हें कार्य दिलेलें आसा. देवान आमकां खरो मोग शिकयलो, तर ह्याच मोगान आनी भावाटान आमी आमच्या ल्हान सोवें, आमच्या भावा सोवें देवाचो मोग अणभवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, पवित्र आत्म्याच्या सुरतेन ल्हानाचे ल्हाना सोवें आमी मोगाळ जावंक वावुरया.